पोरजे राजाचो दीस. भाव भयणीनो, आयज आमच्या भारताचो पोरजे राजाचो दीस, रिपब्लीक डे. जय हिंद. जय हिंद म्हणटात तेन्ना आमच्या ह्या स्वतंत्र जाल्ल्या देशाक 26 जानेवारी 1950 ह्या वर्साक हें कॉन्स्टिट्यूशन घडून हाडलें, संविधान घडून हाडलें. कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्ली म्हणून जाल्ली त्या काळार 2 दिसांची. आनी ह्या 2 दिसांनी ताणें जायतें सगळें जें तयार केल्लें तें थारायलें. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो आमचो भारताचो प्रेसिडेंट आसलो, आनी डॉक्टर B.R. आंबेडकर हो लॉ मिनिस्टर. आनी तेन्ना आमच्या भारताचो सगळ्याहून सर्वश्रेश्ठ कायदो, द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया म्हणून हें कॉन्स्टिट्यूशन तयार केल्लें. वर्साच्या वर्साक आतां 26 जानेवारी आमी ताचो उगडास करता आनी म्हणटा ही आमची रिपब्लीक डे, पोरजे राजाचो दीस. जाल्यार हें कॉन्स्टिट्यूशन वो हें संविधान भारताचें हें राज चलोवपाक आतां लोकां लागीं दिता, पोरजे लागीं दिता. ह्या पासत पोरजेचें राज, हें राजाचें राज न्हय. पयलीं राजा चलयताले ते भाशेन न्हय, पोरजेचें राज. म्हणटच पोरजां विचून काडटली आपणाक कोण जाय ते, आनी पोरजां आपणाक जाय ते कायदे कोत्तली, आनी पोरजां हे कायदे पाळटली. तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेन्ना केलें तातूंत हें सगळें घातलें. खरीच भाशेन आमच्या भारताचें संविधान भाव भयणीनो आमकां 6 असले हक्क दिता. फंडामेंटल रायट्स अशें ताका आमी म्हणटा. 6 आसात ते, वाचना खंयचे ते. घडये आमी जायते पावटी हें आयकलां, वो आमी जायते पावटी जय हिंद म्हणला, झेंड्याक सलाम मारला, जावं पोरजा जावं आमचे आमदार आसात ते. वीच आर द 6 फंडामेंटल रायट्स म्हण चालल्यार हांव नकळो कितले जाण जाणात ते. आमीच कितलीं जाणां जाणा हांव नकळो, हांवूय बाय हार्ट नकळो, देखून वाचता. तातूंत आसा रायट टू इक्वॉलिटी पयलो, रायट टू फ्रीडम, रायट अगेन्स्ट एक्सप्लॉयटेशन, रायट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एड्युकेशनल रायट्स, आनी रायट टू कॉन्स्टिट्युशनल रेमेडीज. हे 6 फंडामेंटल रायट्स अशें ताका म्हणटात. उरलेले जे आमचे हक्क आसात ते हातूंत ह्या 6 व्हडल्या हक्कांनी घातलेले आसात, गुंतलेले आसात. आमी चडशे पावटी आमचे हक्क नकळोच, देखून आमी फकत रडटा, आमी फकत जायते पावटी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, शिरापता. पूण जरी तर आमी आमचे हक्क जाणा आसल्या जाल्यार आमी घडये उबी रावतले आसल्या आनी आमचे हक्क जियेतले आसल्या, दुसऱ्यांकूय जिवंक दितले आसले. भाव भयणीनो, फाटींच आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यान एक बरीशी घोशणा केली. ताणें म्हणलें, डू नॉट फोकस मच ऑन युअर रायट्स, रादर फोकस ऑन द ड्युटीज. कित्याक आमचें भारताचें संविधान आमकां फकत हक्क दिना, नॉट ओन्ली रायट्स, आमकां ड्युटीज दिता, जबाबदारी दिता. 6 जरी तर फंडामेंटल रायट्स आसात जाल्यार 11 ड्युटीज आसात, 11 जबाबदाऱ्यो, 11 फंडामेंटल ड्युटीज. आनी ह्यो ड्युटीज ज्यो आसात त्यो खरीच भाशेन हे जे हक्क दिल्यात ते सांबाळपाक आसत. म्हणटच हक्क आनी जबाबदारी दोनूय बाराबर वेता. फकत आमी आमचे हक्क रायट्स 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 म्हणीत जाल्यार आमी घडये वरसभर रस्त्यारूच आसतले झगडपाक. पूण जरी तर आमकां हक्क आसात जाल्यार ती जबाबदारी आमी पाळपाक जाय. आनी हे जबाबदारीन येता हे आमचे हक्क आसात ते सांबाळपाक, दुसऱ्यांचे हक्क सांबाळपाक, देश राखपाक, देशाची भूंय राखपाक, एकामेकाचो कल्चर जो आसा तो सांबाळपाक, ताका रेस्पेद दिवपाक, दुसऱ्यांक शिकोवपाक. हे सगळे आमच्यो ड्युटीज आसात. तेच बरोबर देशाची उदरगत करपाक आमकां ही ड्युटी आसा, आमकां जबाबदारी आसा. तर भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमचे विचून काडलेले आमदारूच आसात, तांकांय विचारले जाल्यार हांव नकळो ते जाणात जाल्यार ही 11 फंडामेंटल ड्युटीज आसात. जाल्यार ह्या दिसांनी जेन्ना तुमच्या घरान उमेदवार येतात हे विचारचे, वीच आर द 6 फंडामेंटल रायट्स, वीच आर द 11 फंडामेंटल ड्युटीज. 11 आहा जाल्यार 6 आहा म्हण जाणाय जाल्यार विचारात.
आमदार जावपाचे कोण आसात, उमेदवार कोण आसात, तांणी पयलींच शिकून वेचें लोकांगेर वेचे पयलीं, कित्याक लोक विचारतलो. भाव भयणीनो, आमचें राष्ट्र जें आसा तें जरी तर उबें उरतलें जाल्यार पोरजेक जबाबदारी आसा. ह्या पासत पोरजे राजाचो दीस भोव गरजेचो. आमी स्वतंत्रताय दीस मनयता 15 तारखेर ऑगस्टाचे, आनी 15 तारखेर ऑगस्टाचे स्वतंत्रतायेचो दीस मनयला. त्या दिसाक अर्थ ना, जरी तर 26 जानेवारीचो म्हणजे पोरजे राजाचो दीस आमकां ना जाल्यार. तर आमकां हें इतलें दिल्लें आसा, हें आमकां देवाचें देणें. आयच्या पयल्या वाचपान जेरेमियास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी आयकलां, सर्वेस्पर देव किरीत भाशेन ह्या इस्रायलाच्या घराण्यांक उलो मारता आनी तांकां सांगता ही पोरजां कुड्डेपणान पडली. आनी ह्या पासत हांवें दाखोवचें पडलें देव कोण तो, कोण धोनी तें हांवें दाखोवचें पडलें. भाव भयणीनो, आमी देव कोण तो जाणाव, आमचो राजा कोण तो जाणाव. आनी जायते पावटी आमकां जी आयज जबाबदारी दिल्ली आसा, जुट्टी दिल्ली आसा, आमचें भारताचें संविधान काय बरें सांगता, सेवा करपाक जबाबदारी आसा. पोरजेची आनी राजाची सेवा करपाक. पूण जे सेवा करपाक म्हणून मुखार सरतात ते आयज आपण धनीच कशे जाल्ले आसात. आनी देखूनच जें कितें जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयज म्हणलां, देवान दाखोवचें पडलें धनी कोण तो. आयज आमकांय दाखोवपाची गरज आसा काय? आयज आमच्या भारताच्या देशाक आनी आमच्या भारताच्या वडिलांक आयज देवान दाखोवपाची गरज आसा काय? दुबावरीत आमी म्हणटलीं हांव वय, दाखोवपाची गरज आसा. आनी दाखोवपाचो वेळ घडये आयलो आनी देव दाखयता. आनी देव दाखयता कशे भाशेन. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरयता ती आमी आयकल्या. आनी हे चिटीन तो आयच्या ह्या वाचपान किरीत भाशेन उगडास करता. क्रिस्तान आमचे पासत जीव दिला. क्रिस्तान आमकां सोडवण मेळचे पासत एक सोडवणदार कसो आमचे पासत आपणाचो जीव दिला. जाल्यार जे कोण जबाबदारी घेतात सेवा करूंक, ते इतले पासून तयार आसपाक जाय. म्हणजे आपणाचोच जीव जायते पावटी खत्र्यान घालून आपले पोरजे पासत. आमचे डिफेन्स सिस्टम जे आसात ते सदांच आमचे सैनीक तयार आपलो जीव दिवपाक आपले पोरजे पासत, आपल्या मातृभुमे पासत जीव दिवपाक तयार आसात. ते जीव दिवप म्हणल्यार सुसायड न्हय, पूण किरीत भाशेन आपलो देश राखूंक, आपल्या लोकांक राखूंक, आपल्या लोकांचो कल्चर आसा, तांचें जिवीत आसा, तांचें शिकप आसा, आनी हे जे रायट्स जे आसात, हक्क आसात, ते सगळे सांबाळपाक जीव दिवपाक तयार. भाव भयणीनो, हेंच करूंक जरी तर आमी मुखार सरलीं जाल्यार ही आयची वाचपां आमची पोरजे राजाच्या दिसाची किरीत वाचपां आमकां जी जबाबदारी आसा ती आमकां समजायता. आनी हें सगळें आमी समजतले जाल्यार स्वत समजून घेवपाक गरजेचें. जेजून आपल्या शिसांक किरीत भाशेन शिकोवन दिता आसतना हें सांगलें, तुमी जरी तर म्हजें उतर आयकशात जाल्यार म्हजो पाटलाव करतल्यात, आनी म्हजो पाटलाव करतल्यात जाल्यार तुमी स्वत समजून घेतल्यात, आनी स्वत समजून घेयत जाल्यार तुमी स्वतंत्र जातल्यात. थोडे जाणांक राग आयलो, आमी केन्नाच कोणाचे गुलाम जावंकूच ना आनी आमी स्वतंत्र जातल्या तुज्यान कशें म्हणूं येता. भाव भयणीनो, हेच ते मनीस जांकां खरेपणी आपूण कोण कितें खबर ना, तांकां आपणाचो इतिहास जो आसा तो खबर ना. कितल्या गुलामपणांतले भायर सरून आयल्या, 2 पावटी गुलामपणान गेल्ली ही पोरजां, आनी तरी आसतना हे पोरजेंतले आयिल्ले हे मनीस म्हणटात आमी केन्नाच कोणाचे गुलाम जावंक ना. बडे जेजूच्यान तांकां हो इतिहास दाखोवंक जातालो. तुमी तुमचे पुर्वज जे आसात ते इजिप्ताक गुलाम जाल्ले, आनी त्या उपरांत परतून मागीर बाबिलोनींत परतून गुलाम जाल्ले, आनी तरी पूण तुमी कित्याक म्हणटा. पूण जेजू तो इतिहास वयर काडिना. फकत एक सादी वस्त जी दिसाच्या दिसाक आमचें सगळें घडटा ती वयर काडटा. जो मनीस पातक करता तो पातकाचो गुलाम, आनी बो करून त्याच पातकान परतून पडटा थंयच आसा त्या पातकाचो गुलाम जाला. भायर सरूंक सोदना वो दोड्या पासून उगडून पडूंक सोदना, कसलेच प्रयत्न करिना ह्या पातकाचेर जैत व्हरूंक तो पातकाचो गुलाम. आनी जो कोण गुलाम जाला ताणें हें उतर आयकूंक जाय.
जो कोण गुलाम जाला ताणें स्वत समजूंक जाय आनी मानून घेवपाक जाय. भाव भयणीनो, आयज आमी मानून घेवपाची आसा ती आमची परिस्थिती खंय पावल्ली आसा. ही आमची परिस्थिती जावपाक जबाबदार कोण? 11 फंडामेंटल ड्युटीज दिल्ल्यो आसात त्यो हांवें पाळल्यात परजेचो एक नागरीक कसो. ह्यो ड्युटीज ज्यो दिल्ल्यो आसात त्यो हांवें पाळल्यात एक वडील कसो, वो विचून काडलेलो प्रतिनिधी कसो. हें आयज पोरजेच्या नागरिकांनी आनी आमदारांनी आयज चिंतपाक जाय. आयचो हो दीस खेरीत भाशेन जय हिंद म्हणलें आनी काबार जालें जाल्यार ह्याय दिसाक अर्थ ना. पूण जय हिंद जरी तर आयज आमी म्हणटा आनी झेंड्याक आयज जरी तरी आमी सलाम मारता, बेश्टे कार्यक्रम करपाक आनी मार्च पास करपाक न्हय, पूण हें आमचें संविधान आसा ताचो उगडास करपाक. कितले रायट्स आसात? 6 फंडामेंटल रायट्स. ड्युटीज कितल्यो आसात? 11 फंडामेंटल ड्युटीज. ह्यो खंयच्यो त्यो गुगल करीत जाल्यार मेळटा. देखून हांव सेरमावान आख्खें इलॅबोरेट करून टायम पिड्ड्यार करना तुमचो. इल्लीशी आयच्या दिसाक हे 26 जानेवारीक आयज आमी भार घेवया जाणां जावपाक. हेर सगळें आमी पळयता आमच्या मोबायलांचेर, आमी सगळें सोदून काडटा. जाय तो वेळ आमी सोशल मिडियाचेर नाका जाल्ले कमेंट्स घालून काडटा. फकत जाय ते पावटी दुसऱ्यांची खोडी काडपाक. ताचे पावटी आयच्या दिसाक 26 जानेवारी एक बरें काम करुया. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गुगल करीत जाल्यार मेळटा सगळें. रायट्स एंड ड्युटीज आसात वाचून काडुया आयच्या दिसाक. आनी मागीर आमच्यान म्हणूंक जातलें खरेंच हो 72nd आमचो रिपब्लीक डे बरो जालो, कित्याक जें कितें नको आसलें तें आमी शिकल्या. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमच्या सगळे परजे पासत मागुया आनी आमचें राज आयज ह्या जाग्यार पावपाक जंय आमी आसा थंय आमी पावपाक जायत्या जाणांनी भार घेतलेलो आसा. जायत्या जाणांनी हें फुडारीपण घेतलेलें आसा. जायत्या जाणांनी आपली बऱ्यो बऱ्यो मांडण्यो मेजार दवरलेल्यो आसात. आनी हो राज हें आयज आमचें राज एका उंचल्या पांवड्यार पावोवपाचो प्रयत्न चालूच आसा. तर अशें करता आसतना आमची जण एकल्याची जबाबदारी घेवन आमचे हक्क जिवन दुसऱ्यांच्या हक्कांक आमी फावो तो रेस्पेत मान दिवं. आनी आमी कोणाक विचून काडटा हे पावटीक गरजेचें आतां परजे राजाचें हो एक व्हड जबाबदारी आमकां विचून काडपाक. आमचे प्रतिनिधी कोण, थंयसर आमचे लिडर कशे वयतले ते जाणां जावन जरी तर आमी वायट मनशांक विचून काडटा, जाणां जावन जरी तर आमी चोर नागवणे किरमिदोर आसा तांकां विचून काडटा, जाल्यार आमच्या आनीक एकल्या नॅशनल पार्टीचो जो हेड आसा आमच्या गोंयांत ताणें म्हणलां आतां पयरूच जेन्ना ताका विचारलेलें रिपोर्टरांनी, तुजे पार्टीक हे क्रिमिनल्सांक कित्याक तुमी सीट दितात? आनी तेन्ना ह्या वडिलान म्हणलां MLA best represents the constituency or the people of the constituency. जरी तर हे क्रिमिनल्स आमी दिल्ले आसा हेच बेस्ट आसात आनी देखूनच हे सीट तांकां दिला. क्रिमिनल रिकॉर्ड आसा खरो, पूण हे बेस्ट लोकांचे रिप्रेझेंटेटीव. म्हणटच जरी तर तूं चोर, तूं नागवणो, तूं किरमिदोर, तूं रेपिस्ट, वो तूं दुसऱ्याचें चोरून खावपाचो, तूं दादागिरी करपाचो, जाल्यार असलोच तूं लिडर विचून काड. पूण जरी तर तूं सात्वीक मनीस, तूं बरो मनीस, आमी सगळीं म्हणटा आमी बरीं, कोण म्हणूंक सोदना हांव वायट म्हण, तूं जरी तर बरो सात्वीक दुसऱ्याचें पडलेलो, दुसऱ्याच्या हुस्क्याचो आनीक सगळें बरें सांबाळटलो, जाल्यार असल्या बऱ्या मनशाक विचून काड. तर ही कृपा भाव भयणीनो आयज परजे राजाच्या दिसाक आमकां मागुया आनी ही आमची भेट आमच्या देसा पासत भेटोवया.